पाजी फोंड्यावयल्या जामा मस्जिदींतल्या कब्रस्तानांतलो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन सुटाव जातलो अशें उतर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिला। कब्रस्तानांत मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना त्या खातीर जामा मस्जिदींतल्या कमिटी वांगड्यांनी मुखेलमंत्री, भौशीक बांदकाम मंत्री आनी थळाव्या आमदाराक ह्या संदर्भात विश्वासात घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली। शुक्रारा आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत जिल्लो अधिकारी, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांक हाडून कमिटीन कब्रस्तानाची पळोवणी केली। जडावेले कबराच्यान एक्चुअली तांकां ऑलरेडी तांचे कडेन एमओयू आहा जामा मशिदीक ते एज गुड एज हँडेड ओवर जाता ते पूण तांकां एक्सेस ना। आतां हँड ओवर केले जाल्यार ऑफिशियली दिली जाल्यार ऑफिशियली तांकां तांच्याच हातांनी मॅनेज करता। तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिवपाक जाय, तें करतले थंय एक्सेस ना। सो एक्सेसा खातीर हायकोर्टान फायल केल्लें, हायकोर्टान तांणी सांगलां की एक्सेस आमी गव्हर्मेंट करता। सो PWD कडेन तें डिफिकल्ट आसा म्हणून ते GSIDC कडेन सोपयला। GSIDCन सर्वे बी करून एस्टिमेट केला, बहुधा एक 15-20 दिसां भितर ताजो एस्टिमेट जावन तें टेंडर जाता। ते ब्रिजाचें एक तर कंप्लीट जालें मागीर तांकां एक्सेस टायटल ऑफ मागीर प्रॉब्लेम मागीर तांकां हँड ओवर करपाक एक्चुअली तो प्लॅन बीन सगळो आसा, हें बांदपाचें सगळो प्लॅन आसा। प्रॉब्लेम्स आसा ते मेजर ना, पण ती प्रॉब्लेम्स आसा ती आज इंजिनियराक, डेप्टी कलेक्टर सगळ्याक आपयल्ले कित्याक आसा तें तांचें रिजॉल्व करपाक जाय, सर्वे करपाक जाय, प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करतलो जाल्यार मागीर तांकां एक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता। एक नवी टाकी हांगा सकयल घालप आनी पंप करून वयर व्हरप, सो तें तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। इलेक्ट्रिसिटी तांचें केबल हें जाला, फॉल्ट जाला, तो रेक्टिफाय करप तेंय तांकां सांगलां करून दी म्हणून 50-60 मीटर गरज पडली जाल्यार नवें केबल घालतले आनी ते रेक्टिफाय करतले। एंड ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत तांचे इशू सॉल्व जातले सगळे अशें ठरलां मिटिंगान। एक्स मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत आणि मडगांवचे आमदार हांकां जे आसा जामा मस्जिदीचे तर्फेन जे आसा इन्विटेशन दिल्लें ती हांगा जे आमचे लोक जे आसा सालसेटची सगळे कब्रस्तानाचे जे आसा मेजर जे लोक जे आसा हांगा जे आसा तांकां पुरता। सो हांगा उदकाची फॅसिलिटीज जी आसा अजून नासली, सो आमी तेंच्या माध्यमान जे आसा आयज तेमी सगळे ऑफिसरांक हाडले, स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर, PWD ऑफिसर्स, AE, JE, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, JE, म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर्स, आनी हांचो एकूच उद्देश आसलो की जे मेजर प्रॉब्लम जे आसा हांगा इतली वर्सां फेस करपाक लागले उदकाचो जावं लायट जे आसा इवनिंग जे आसा लायटीचे जे आसा हांगा प्रॉब्लम आसा, लायट हांगा प्रॉपर ना, प्लस हांगा कंपाऊंड वॉल जे आसा जनावरां जी येवन जी आसा ती ह्या खणून जे आसा ते व्हरता, ते ताका लागून जे आसा आमी हांगा कंपाऊंड वॉल कंप्लीट घालपाचे ते मुख्यमंत्री कडेन आनी निलेश काबलारा कडेन PW मंत्र्या कडेन उलयल्या आनी इमिजिएटली आमची जे आसा तेमी सांगला सर्वे प्लॅन हाडून दिया आनी भेट घेवन हे आमचे सगळे काम जे आसा करून दिता। आमी गोंयच्या सरकाराक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी आमचे जे आसा दिगंबर कामत मडगांवचे आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की तेमी आपलो टायम दिवन हे सगळे ऑफिसरांक हाडून जे आसा आमची जी प्रॉब्लम्स आहा ताका सुटावे करपाचे जे आसा इमिजिएट 1 म्हयन्याचे भितर तेमी टायम बाउंड दिला सगळ्या ऑफिसरांक। 1 म्हयन्याचे भितर हें सगळें काम जे आसा जावपाक जाय। म्हाका खात्री आसा की हे म्हयन्या भितर तें काम जातलें।